पचे पुतचे आनी पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. मंगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. बापा तुवें आमकां सकाळीं तावन तुवें आमकां तुजे संगी एकवटान तुज्या पुताच्या सांगातपणांत पवित्रत्म्याद्वारे तुवें आमकां सबार सतां आमकां तुवें कळीत केली. बापा तूं आमचे थंय उलोवंक शेताय, तूं आमचे सवें रावोंक शेताय, तूं आमचे सवें सोलोवंक शेताय. कशें तूं मैजे सांगता तूं चल्लय, मैजे सांगता आसलय आनी त्या इजिप्टांत इस्रायलाक बसयल्ल्या गांवाक मोव आनी दूद वळच्या त्या गांवाक तुवें त्या बंदडेंत आशिल्ल्या लोकांक तुवें हाडलें. कित्याक तुवें त्या हर एकल्यांक तुवें विंचल्लें जावन आसा आनी तूं केदाळ विंचताय तांकां तांचे थंय हर एकल्या थंय तूं वावुरताय. वय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा आतां तूं प्रत्येक आमी तुज्या एकवटांत आमी शिकोवंक शेतां आनी ह्या वेळार तूं आमचे थंय तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तूं आमचे थंय तूं हजारपण दाखोवन तूं आमचे थंय उलोवन आसाय. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्रत्म्याचे नांवी पवित्रत्म्याच्या मजतीन आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. बसया आमी. प्रेज गॉड. काल शिकल्यात तुमी सकाळीं. प्रेज गॉड. नवी रचना जाल्यांगी जाल्यावंगी जावनून तसावंगी जाल्यात. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तरी आमी नवी रचना जाल्ली आमी कशें जियेचे. नवी रचना जाल्ली आमी कशें जियेचे देवाच्या उतरा प्रमाणे. मागीर ओके आमी एक स्क्रिप्चर काडया. रोमन्स 10:3 काडया आमी. प्रेज गॉड. वस्तात गे सिस्टर माईक आसा गे. ओके. प्रेज गॉड. Anyone? Anga, give here. कित्याक देव मनशांक नितीवंत करता ते वाटे विशान ज्ञानारी ह्या विशयी आपलीच दुसरी एक वाट स्थापीत करूंक ते सोदतात. देखून मनशांक नितीवंत करता ते देवाचे वाटेक ते काळ जाले नात. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कित्याक देव मनशांक नितीवंत करता. आतां नवी रचना जाल्ले आमी सक्कडी नितीवंत गी. नवी रचना जाल्ले आमी पुरा नितीवंत गी. नितीवंत म्हळ्यार कितें? हां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलचे. मागीर नितीवंतपण म्हळ्यार कितें? सगळ्यांक गोत्त आसा, शिकयलां हांगा मस्त पोवटी, पूण नव्यांक मात्र कळचें ना. नितीवंतपण म्हळ्यार कितें? इंग्लिशांत रायट स्टँडींग वीथ गॉड म्हणटात. आतां देव पवित्र वैगी देव पवित्र. आतां त्या पवित्रपणांत आमी सांगातपण जोडिचें जाल्यार आमी कितें करूंक आसा?
नितीवंतपण प्रमाणे सलाजे. आत्म्या आमी सलाजे म्हळ्यार आत्म्या प्रमाणे सलाजे म्हणचे वय गे. प्रेज गॉड. कित्याक म्हळ्यार हांगा दोन तरांचे आसा. एक मनशाचे चिंतपा प्रमाणे नितीवंतपण. हांव एक जाणारी, हांव देवाचे उपादेश म्हाका गोत्त आसात, देवाची वळख म्हाका आसा आनी हांव एक हर एक म्हजी कितें ड्युटी आसात हांव करतां, ताचे वरवीं हांव देवा सवें चलता म्हणून चिंता मनीस. पूण हांगा सांत पाऊल म्हणटा कित्याक देव मनशाक नितीवंत करता ते वाटे विशेंत मनीस नेनारी. त्या खातीर हांव कितें करतां त्या प्रमाणे हांव नितीवंत जावंक सोदतां. आनी हांव म्हज्या बळान हांव एक बरो मनीस म्हणून हांव संवसारांत दाखयतां आनी म्हज्या सांगाती कोण जियेता सांगातपणांत तांकांय हांव एक बरो मनीस म्हूण दाखयतां. आनी हांव हाचे वरवीं एक सोसायटींत हांव एक बरो मनीस म्हणलें नांव जोडूंक आशेतां. त्या खातीर हांगा म्हणटा कित्याक देव मनशांक नितीवंत करता. आतां नितीवंत कोणें करचें? देवा संगी जियोवचें. ओके. आतां देव हांगा म्हणटा कित्याक देव मनशांक नितीवंत करता. तरी देवाची वाट दुसरी तगी, मनशांचें चिंतप दुसरें तगी. हांवें हें केल्ल्यान हांव देवाक मानवालो. हांवें म्हजीं बरीं कामां केल्ल्यान हांव देवाक मानवालो. हें म्हजें चिंतप. पूण देवाचें चिंतप वेगळेंच आसा. त्या खातीर म्हणटा हांगा देव मनशांक नितीवंत करता, हांव न्हय. म्हज्या बळान हांव केदींच नितीवंत जावंक सादना. केदाळा हांव देवाच्या उतरांक खाल जातां ते दाळा हांव देवाक खाल जातां. त्या खातीर जेजू संवसारी आयिल्लो, जेजून सांगलें बाप कितें सांगता तेंच हांव उलयतां. बाप कितें सांगोंक करूंक सांगता तेंच हांव करतां. पूण आमी करता गी तरी आमी नितीवंतपण आमी जोडला म्हणूंक जाता गी. आं आमी नितीवंत जाल्या गी. हांव केदाळा देवाच्या उतरांक खाल जातां आनी त्या प्रमाणे हांव म्हजें कार्य करतां ते दाळा मात्र हांव नितीवंत जातां. हांव ताच्या उतरांक केदाळा काल जावन तें कार्य करतां ते दाळा हांव देवाक महिमा दितां. हांवें म्हज्या बळान संवसारान रचल्ल्या कायद्या प्रमाणे चलोवन हांवें देवाक मानवंक जायना. त्या खातीर हांगा म्हणटा देव मनशांक नितीवंत करता त्या वाटे विशेंत ते नेनारीस. कित्याक शास्त्री फारिजेव ते हर एक तांच्या कानुना प्रमाणे म्हळ्यार नियम शास्त्र कितें सांगता ताच्या प्रमाणे ते जियोवन आसले आनी ते चिंताले हांव देवाक मानवाल्लो मनीस जावन आसा. सो त्या खातीर पाऊल सांगता हांगा ते मनीस नेनारी. ती वाटच तांणी सांडल्या आनी ती तांचीच वाट कर्ण कान गेल्या. तुमी आतां पळय, आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार एक सुरू एक देवाच्या उतरांत येवचे मनीस, सडावत देवाच्या उतरांत येवचे मनीस सुरू ते एका देवाच्या राजान काम करच्या मनशाक मेळटात. ना जाल्यार
ते एका याजकांक मेळटात आनी ताचे कडेन देवाचें उतर विचारतात, म्हाका ह्या संकश्टांतल्यान हांवें भायर येवंक हांवें कितें करीचें? ते दळा एक उतर काडटा, तो मनीस दिता आनी तें उतर कान घेवन तो सांगून तूं आसता आनी मागीर तो मनीस परतेक ताका सांगता, म्हजे थंय कितेंय बदलावण जावना. हांव मुस्तुपोटी सांगलें, पूण म्हजे थंय कितेंच ही बदलावण येवना. म्हाका हांव कितें आशेतां तें म्हाका मेळोना. तरी हांव म्हज्या बळान हांव नितीवंत म्हळ्यार देवाच्या मोगाक वेतां. कित्याक वेतां? कित्याक वेतां हांव? कित्याक म्हळ्यार म्हाका गरज आसा, हांव संवसारांत समस्यांनी पडलां, म्हाका बरें जिवीत ना, म्हजे थंय समाधान ना, म्हजे थंय पिडा शिडा आसा. त्या खातीर हांव म्हज्या स्वार्थपणाक हांव भितर येतां त्या सिस्टमा भितर. आनी केदाळ हांव म्हजो स्वार्थ दवरून हांव देवा सरशीन येतां, त्या मनशाक कितेंच देवा थंय तावन मेळटा म्हणून कोणेय चिंतचें नाका. त्या खातीर थोडे कडेन मनीस मागण्याक आनी वेतात आनी मागण्याक वचून तांचें एकच मौन आसता, म्हजे थंय ही पिडा रावचें, म्हजे थंय हें समाधान म्हाका पाटी येचें, म्हजे थंय एक बरें कार्य जायचें, म्हज्या भुरग्यां बाळांक बरें जायचें, हें म्हजें चिंताप आसा. सो केदाळ म्हजें हें स्वार्थाचें चिंताप दवरून हांव ह्या जाग्यांनी वेतां आनी म्हज्या बळान हांव एक देवाचो मनीस जावंक हांव मुखार वेतां. ते दाळा देवाची सकत म्हजे थंय काम करूंक साधना. त्या खातीर जिजून म्हळें, हांव बाप कितें सांगता तेंच हांव उलयतां, बाप कितें सांगलां तेंच हांव करतां. त्या खातीर हांव म्हजो स्वार्थ दवरून हांव मुखार येतां जाल्यार हांगा हांव येत्त विशंत मुखार वचोन आसा. त्या खातीर हांगा म्हणटा, ह्या शिवाय आपलीच दुसरी एक वाट सोदतात. आमकां देवाच्या उतरांत कितें आसा आनी ताचें सांगातपण जोडिचें जाल्यार हांवें ताचे थंय संपूर्ण विधेयपण दाखोवंक आसा. पूण हांवें कालें करचें, म्हाका एकल्यान उतर दिलां, तें हांव कन्फेस करतां आनी हांव ताचें हांव 100 पोटी म्हणटां, 200 पोटी म्हणटां, पूण म्हजें भितर भितरलें हांवें कितेंच बदलूं ना. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा, ह्या शिवाय आपलीच एक दुसरी वाट तुमी वाट स्थापीत करूंक ते सोदतात. देखून मनशांक नितीवंत करता त्या देवाच्या वाटेक ते खाल जाले नात. कसो जेजू देवाक विधेय जावन ताणें संवसारांत बापाची खुशी केली, तशेंच आमकांय अशेंच आमचें मिशन आमी देवान दिल्लें आमचें मिशन आमी करूंक आसा. कित्याक आमकां थोडे फावटी आमचेंत कॉलिंग आमकां गुर्तुना. आमी चिंतता, हांवें म्हजे नियमा प्रमाणे हांव गेलो आनी हांव अरयेक म्हजे थंय म्हज्या कुशे प्रमाणे केलें, म्हाका वेळ आसा, म्हाका वेळ ना, तें म्हजें इम्पॉर्टन्स जाता. त्या खातीर हांव म्हजीच वाट सोदतां आनी त्या वाटे प्रमाणे हांव मुखार वचून आसा. त्या खातीर हांव नितीवंतपण जोडलांगी नांगी म्हणून हांवेंच म्हाकाच पळोवंक जाता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. 4th वर्षे आमी. कित्याक क्रिस्तानांच नियमशास्त्र पूर्ण केला
आणि ताज्या बुकान सतमंतल्या आदी एकल्यांक बावार्ता उद्देशी देवाची नीत लाभयल्या. देवाची नीत आमकां कोणे लाभयल्या? देवाची नीत आमकां कोणे लाभयल्या? वैगी आमी जोडून घेतल्या. कित्याक क्रिस्तानस नियमशास्त्र पूर्ण केलें. नियमशास्त्र तें पवित्र आसलें. नियमशास्त्र बरें आसलें. पूण मनशाक तें पाळूंक आनी संपूर्ण करूंक तें जायनातले वरवीं आमी नियमशास्त्रा वरवीं आमी नितीवंतपण जोडूंक जायनातलें. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा कित्याक क्रिस्तानस नियमशास्त्र पूर्ण केलें. तरी कोणी हांगा बरयलां की प्रवाद्यांनी नियमशास्त्र पूर्ण केलें, शास्त्रींनी नियमशास्त्र पूर्ण केलें, फारिजेवांनी नियमशास्त्र पूर्ण केलें म्हणून कोणी बरयलां हांगा बरयलां की खाली जेजू क्रिस्तान मात्र तें नियमशास्त्र पूर्ण केलें आनी ताचे मुखांतर सतमंतल्या हर एकल्याक बावर्ता उदेशी देवाची नीत लाभयल्या. तरी आमी आमकां आसो एकच एक सोडवणदार. आमी कोणाचे वाटेन वचोन आमी आमची सोडवण आमी जोडूंक सादना. हांगा क्लियर म्हणटा जेजू क्रिस्त ताचे मुखांतर सतमानलेल्याक. आतां म्हजें काम कालें, म्हजें काम कालें. जेजूक सोमी सोडवणदार म्हणून सतमानचें आनी ताचे उपरांत हांवें कितें देवाच्या उतरांत आसा त्या प्रमाणे हांवें चलचें. त्या खातीर हांगा म्हणटा ताचे मुखांतर सतमान जेजू क्रिस्ता मुखांतर सतमानतल्याक मात्र आनी भावार्था कालें बरयलां भावार्था उदेशी देवाची नीत. तरी कोण देवाक नितीवंतपण जावन चलोवना ताचे वयर पोरण्या सोल्ल्यांत देवाचो क्रोध देवला. वैगी देवला की ना? देवला. आतां जेजू आयिल्लो एक आनी एक कार्य केलां ताणें. खालें सांगशात गे. जेजून खालें पुरा केलें. आमी जेजू विशयांत आमी कितें समजलें? पदकांतलें सोडयलां, शिरापांतलें सोडयलां, मागीर खालें सिस्टर? प्रेज गॉड. संबंध मागीर मागीर आनी एक इम्पॉर्टंट काम जालां. पूण हांव एक्सपेक्ट करतां ती जाप म्हाका मेळोना. पोरण्या सोल्ल्यांत मनशांक वयर क्रोध आयिल्लो गे देवाचो. तो क्रोध जेजू क्रिस्त कुर्सार उमकळन ताची बली भेटयल्या उपरांत तो क्रोध मनशां वयर देंवना. त्या क्रोधांतलें आमकां ताणें बचाव केलो. वैगी वैगी त्या खातीर आमी थोडे संगती आमी मिस करता. आमकां ल्हानतावन यंत्र शिकयलां आमची पदकां काण गेल्यान. मागीर आमकां मागीर कळ्ळें ह्या शिकोवणेक आयल्या उपरांत आमचे शिराप काडल्यात म्हणून आमकां नितीवंत केलां. कोणाक नितीवंत केलां? कोण जेजू क्रिस्ताक सत मानता ताका मात्र. सो त्या खातीर आमकां देवाचो क्रोध आमचे थंय येना. पूण आमी आतांय म्हणटा पिडा शिडा येताना आमचे थंय कश्ट येताना देवान दिल्ली पिडा हांवें सोंसिचें न्हय.
म्हणटात गी म्हणटात गी देवान आमकां पिडा दिवना तरी मनीस म्हणटात न्हय मनीस म्हणटात की ना त्या खातीर आमकां त्या उतरांची ती समजोनी ना त्या खातीर आमी देवाक आतांय आमी बोब मारता कशें मोइजेन इस्रायल घरांक बंदड्यांतले भायर हाडलें जाल्यार तांकां देव तांच्या सांगात आसलो पूण तांकां उदक पिवंक मेळनातल्या टायमार तांकां जेवण तांकां मेळनातल्या वेळार तांणी देवाक बोब घाली देवा वयर आतां आमी कालें करता तरी आमी बंदड येता बंदड्यांत आसांगी बंदड्याच्या भायर आयल्या तरी बंदड्याच्या भायर येवनी आमी थोड्या संगतींनी आतांय देवाक दुरसोन आसांगी ना तुमकां ही शिकवण मेळिल्ली आतां नव्यांक विचारल्यार आतां तुमी कालें म्हणटात शिकवण मेळिल्ल्यांक ना पूण आतां लोक म्हणटा की ना हांवें परत आयकलां देवान दिल्ली पिडा सोंसिची न्हय म्हणून पयलें सांगलां पूण तुमकां आतां ती उतरांची समजोनी मेळ्ळ्या त्या खातीर तुमी बदल्ल्यात वैगी पूण समजोनी मेळनातलो लोक मुस्तू भायर आसा पूण तांकां आमी कालें करना जावं आमी कालें करना जावं आमी कितल्या जाणांक आपण हाडलें कितल्या जाणांक आमी देवाचें उतर दिलें आज हांवें म्हणूंक जाता की तरी हांवें कोणाक देवाचें उतर दिवना हांव देवाच्या राजान तांकां हाडूना तांकां जेजू क्रिस्तान कितें केलां म्हणून हांवें सांगोना हांवें सांगोंक जाता की म्हज्या बापान जेजून कशें सांगलें बाप कितें कुशी व्हरता तेंच हांव करता आनी बाप कितें सांगता तेंच हांव उलयतां हांव म्हणटा की हांव म्हणूंक जाता की आमकां मुस्तू जाणांक समजोनी आसा पूण आमी दुसऱ्यांतय आमी वांटून काण घेना पूण एक खंयची एक पाड गजाल आसा जाल्यार कितल्या वेगीं ती सांगोन जाता पूण आमकां दिल्ले देवाचे गूड न्यूज देवान आमकां जेजू क्रिस्ता मार्फत कितें केलां तें हांव सांगोंक लजेतां हांव चिंता म्हाका हांवें कांय दुसऱ्यांक सांगल्यार तें पाड जाता तो फाल्यां सकाळीं म्हजेत हांव उलयना जाता की ना आमी पयलीं अशेंच आसले आमी केदाळा देवाचे राजांत हांव म्हजी एक टेस्टमनी सांगता हांव देवाच्या राजांत म्हाका एका भयणी मार्फत उतर मेळ्ळें आनी हांव केदाळे तांच्या घरांत तांच्या बिजनेसा कडेन वचून बसून आमी उलोवन आसतलो आनी आमचें उलोवणें आनी पुरा संवसारी रितीर आसलें आनी म्हज्या फ्रेंडाची बायल ते उतरांत आसलें आनी ताणें म्हाका एक दीस तांच्या ऑफिसांत कंप्युटर रुमांत आपयलें आनी एक तुका टिचींग दिता एक पोळेम दी धाड म्हळें हांवें तितलें गण्य करूं ना सुरू इल्ले दीस मागीर ताणें परतेक विचारलें म्हाका पळयलें गी ना टायम ना म्हळ्यार हांव बारी बिजी टायम ना म्हणून म्हळ्यार हांव बिजी आसलो पूण म्हाका हाचे विशयांत गुत्तू जावंक नाका हांव एक सवय असो क्रिस्तांव मिसाक वेचें पाटी येवचें आनी सोसायटीन कांय आसा बरें करूंक तांकां हेल्प करचें तें पुरो बारी बरें आहलें म्हजें आनी हांव करनच आसलो
पूण म्हाका हांव केदाळा तें उतर म्हाका तें टिचींग दिल्लें हांव आयकोंक सुरू केलें कितेंगी म्हाका टच जालें आनी हें टिचींग कितें म्हाका जाय आसलें त्या प्रमाणेच म्हाका मेळ्ळें आनी केदाळा तें मेळ्ळें हांवें तें कंटिन्यू केलें केदाळा कंटिन्यू केलें हांवें म्हज्या घरांत पयले म्हज्या बायले भुरग्यांक हांवें उतर दिवंक सुरू केलें हांव केदाळा उतर दिवंक सुरू केलें ओगेत रावण आयकली मागीर इल्लें पुरपुरोंक सुरू केलें तुका हें पुरा कैतावन हाडलें तुवें पूण हांवें सोडूं ना केदाळा आमी ब्रेकफास्टाक बसता केदाळा आमी जेवणाक बसता हांवें दिवंक सुरू केलें केदाळा हांवें दिलें म्हजे थंय एक विचित्र बदलावण आयली आनी हांव म्हजे हर एक संवसारी रितीर आसलें तें म्हाका करेक्शन करूंक जालें आनी म्हजे थंय मस्त बदलावण आयल्यो एक बदलावण मेजर म्हळ्यार तुमी मात्र तें करूंक वचनाकात पयलें कित्याक म्हळ्यार हांव एक दीस अशेंत ब्रेकफास्ट जावन हांव म्हळ्यार 9 वर्सां जावन हांव टॅबलेट्स काणयोन आसलो ब्लड प्रेशराच्यो आनी हांव टॅबलेट काणयोंक ब्रेकफास्ट जावन हांव थंय वचून हांव बॉक्स उक्तो करूंक येता म्हज्या भितर तावन म्हाका एक आवाज आयकता तूं हें काणये नाका आनी हांवें केदाळा हांवें तें क्लोज केलो डब्बो थंयत आनी ओगेत रावलो कान घेवन पूण म्हाका हांवें ताचे उपरांत 3 फावटी हांवें टेस्ट केलें पूण म्हजे ते पयलेंचे सिम्टम्स पुरो नॉर्मल आसात सो केदाळा म्हजे थंय देव काम करता म्हळ्यार हांवें केदाळा दुसऱ्यांक देवाची वळख दिता केदाळा म्हजे थंय देव काम करूंक शकता पूण हांव म्हजे इतल्याक तें कान घेवन म्हजे इतल्याक हांव बसुल्लो जाल्यार म्हजे थंय कितेंय बदलावण येतिनातली आनी हांव एक स्वार्थी मनीस जावन बदलतालो पयलीं स्वार्थी टायपार आसलो आनी आनीकय स्वार्थी देवाच्या राजांत हांव स्वार्थी जावन आसतालो पूण केदाळा म्हजे थंय ही बदलावण आयली हांवें कंटिन्यू आमी देवाच्या उतरांत वेळ करसूंक सुरू केलें आनी केदाळा आमी देवाच्या उतरांत वेळ करसूंक सुरू केलें सगळे आमचे कुटुंब आमी देवाच्या संगातपणांत आयल्या आनी आज पर्यंत आमचे संगाता देव निरंतर आमचे थंय वावूरून आसा पूण एक तुमी उडास्टोरीचे केदाळा तुमी देवाच्या संगातपणांत येतात तुमकां समस्या येना म्हणून ना पयले म्हाका समस्या येवं नातले पूण हांव देवाच्या उतरांत आयिल्ले कुडले एक समस्या असो आयलो की आमच्या फॅमिलीक एक बारीक कश्टान घालचे तले गटन आयलें पूण त्या गटनांत आमकां कितेंच जावना कित्याक आमी खंयच्या संगतींत आमी भियोवना आमचे थंय कित्याक आमकां 2 तिमोथी 1:7 सांगता वैगी काले सांगता 2 तिमोथी 1:7 देवान आमकां पियोवंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला
केदळा हांव हे उतार आमी धरून आमी मुखार गेले आमी केदळाय पाटी पळोवना आनी त्या खातीर आमच्या जिवनांत आतांय कसले समस्या आयल्यार आमकां समस्या बरी दिसना आनी ते ताचे इतल्याक वेतात सो त्या खातीर हांव देवाच्या सांगातपणांत कितलो वेळ करसिता ताचे वयर म्हजे रिजल्ट जावन आसा Colossians 2:8 काडया आमी वॉल्यूम ना तुमची प्रेज गॉड लौकिक संप्रदायाप्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां बोलेन अशें सत्राय करा हे सगळे पृथ्वीच्या मूळ तत्वातावन उपजाता शिवाय क्रिस्तातावन आराम घेना प्रेज गॉड हे आमकां लागू जाता गी हे देवाचे उतर लागू जाता गी आमी सक्कडी मनयांक हे आनी समाज चिंतून म्हणा कित्याक म्हळ्यार हे हर एकल्याचें जिवीत बदलूंक मूळ कारण जाता सिस्टर रिपीट करा तुमी लौकिक संप्रदायाप्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां बोलयन अशें सत्राय करा हे सगळे पृथ्वेच्या मूळ तत्वातावन उपजाता शिवाय क्रिस्तातावन आराम घेना आमी खंयचे संप्रदाय पाळनासो लौकिक संप्रदाय म्हळ्यार काले म्हण गोत्तागी ಗೊತ್ತು ನಾ ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ लौकिक संप्रदाय म्हळ्यार आमी देवाच्या उतरान नासतना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेनासतना संवसारा प्रमाणे आमी कितें जियेता पळया त्यो लौकिक संप्रदाय समजलें गी त्या खातीर हांगा म्हणटा लौकिक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्र आतां जेजू शिसां सांगाता साबाता दीस सोलोन पेतोलोगी मेरेंतल्यान गाद्यांतल्यान ते दाळा शास्त्री पारिजेवानी शिसांनी कणशी मोडून खाताना काले म्हणलें साबताच्या दिसा आडवरले देवान खंय मनीस साबता दिसा खावं नजो म्हणून बरयलां ओके ते मागीरचे बट पयलें कालें जालें शास्त्री परिजेवानी कालें म्हळें तुजे शीस साबाताच्या दिसा तांणी करून जो आसलें तांणी केलां पळय गे ते दाळा जेजून कालें जाप दिली तांकां साबत मनशां खातीर कालें म्हणलें मनशां खातीर साबत केल्लो की कालें म्हणलें साबत केल्लो तरी मनीस साबता खातीर तुमकां एक तो दाखलो पोकळ तत्वशास्त्रा खातीर दिलो
कित्याक म्हळ्यार आमी असलेच कायदे आमी करनासो. आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आमी इतल्याच वेळार मागणें करीचें म्हणून आमी सांगता. आमी सांगता न्ही, थोडे सांगतात. प्रेज गॉड. वैगी इतल्या वरांक अशें मागणें करीचें. देवान कांय सांगलां की ह्या वेळार हांव फ्री जाता, म्हाका ह्या वेळार तुमी मागणें करा म्हूण. तरी आमी देवाच्या मोगांत आसांगी देवाक आमी कायद्या रुपान ताचे थंय आमी एकवडता. आतां पळया, सांजेर कितल्या जाणांकर टीव्ही आसा? सगळ्यांकर आसा न्ही. बरीं सिरियलां येताना आमी कितल्या वेळार आमी टीव्हीर आसले. आतां मागण्याचो वेळ म्हणून आसता एक. वैगी सगळ्यांच्या घरा आसा की मागण्याचो वेळ. आतां सिरियल येताना एक 8:30 एक सिरियल येता म्हूण चिंतया. आं, आमी सिरियला खातीर आमी मागणें पयलें करता की मागण्या खातीर आमी सिरियल बंद करता? हा, वय पयलें सिरियलाच्या पयलें आमी मागणें करता न्ही. आमकां देवूय जायचे आनी हेय जायचे. पूण आमकां देव लिमिटेड जायचे, पूण सिरियल आमकां अनलिमिटेड जायचे. कित्याक मागीर आमकां डिस्टर्ब वचून वचो. देवाचो उडास नाका बा, नाका नाका, आमकां सिरियलान डिस्टर्ब नाका. म्हळ्यार हांव पयलें काम करून सोडटा म्हजें. तो एक कायदो, ती एक म्हजी लौकीक संप्रदाय. आमकां सांगतात मागणें करीचे, देवा थंय आमी वेळ करचीचे. त्या खातीर काल कोणे फाल्यां कोणेय विचारल्यार तेर्स म्हणा गी काल तुमगेर मागणें म्हणा गी, तुमी सदांय मागणें म्हणटात गी म्हूण विचारल्यार ही एक म्हजी जाप आसा. ना ना, आमी वेगळी काल 7:30 तेर्सां बरी सुरू केल्या. कित्याक आमी आमकांच आमी फटोवन आसा. त्या खातीर आमी देवाक आमी लिमिटेड करनासो. देवाचो निरंतर संबंध आमचे कडेन ना आनी आमची एक ड्युटी करनासो. त्या खातीर हांगा म्हणटा लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेल्या शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्र. पोकळ म्हळ्यार तातूंत कितेंच ना. देवाचो संबंध जोडचे तसलें तत्वशास्त्र ना. मनशान केल्लें तत्वशास्त्र आनी त्या मनशान केल्लें तत्वशास्त्र हांव तें करन, हांव लोकांक सांगोंक जाता म्हाका हांव समा मागण्याचो मनीस. त्या खातीर आमी देवाचें उतर आयकूंक आमी तेंपलाक वेता, आमी मिसाक वेता. पूण आमी थंय तावन कितें हाडटा भायर येताना? आमी थंय तावन कितें हाडटा भायर येताना? आमी कालें हाडटा. कोणी उलयनात न्ही, आसतात मात्र. जिजूक आमी कान घेता. ओके, मागीर खाली तें मात्र करूंक वेता गे आमी. पर तुमच्या इगर्जेंत काल अनाउन्समेंट आसलें. काल अनाउन्समेंट आसलें. कोणा गुर्तुना गी काही सांगोना, अनाउन्समेंटच नातलें. पूण पोर वाचली वाचपाक खंयची, पोर खंयच्या विशयांत वाचल्लें? आ,
पूण एकलीच म्हणटात बाकी कोणी उलयनात. त्या खातीर आमी खालें आणेतांव, आमी खालें आडूंक जाय तें आडिनाव, आनी आमी खालें आमकां म्हळ्यार तें आमकां येना तितलें वॅलीड ना, पूण तें आमी काणयोन फाटी येता. त्या खातीर आमचे थंय आमी देवा थंय आमी संबंद आसा म्हणटा, मागणें करता, आमी हरियेक करता, आमी संप्रदाया प्रमाणे करता, पूण आमच्या ते जेजू क्रिस्तान म्हजे खातीर ताणें म्हाका सगळ्या बंदडेंतलें निवारलां, ताणें म्हाका देवाच्या क्रोधांतावन निवारलां, ताणें म्हाका कुर्सार मरोवन ताणें म्हाका पातकांतलो निवारला, ताणें म्हाका हर एका पाड कोटेपणांतलो निवारला. हें हांव उडास दवरिना, जेजून केल्लें जालां, आतां हांव हें करनासा. त्या खातीर हांगा म्हणटा लौकीक संप्रदाय आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां बुलयनाशें सत्राय करा. त्या खातीर हांव कितें जायचें तें हांव स्विकार करिना, कितें म्हाका गरज ना ताची तें हांव बारी इम्पॉर्टंट. आतां एग्जाम्पल, कोविडा टायमार सकाळांकर टीव्ही जबरदस्त चलतल्यो पळय गे. तें टीव्ही रायल्लें फावना जाल्यार शेजाराय आमी उलोवंक येताल्या वय गे. शेजारा कांय एक खबर आयली ती आमी रप्प घरा भितर येवन फोनार रप्प सांगताल्या आमच्या घराक भुगलेनंत आयलां सांगताले हांगेना. त्या वेळार मनीस कितलो भियोन मेलो. भायर ना शेजारा मेळटाले बा कोण शेजारा मेळटाले कोणे मेळनातले. शेजारा मुखल्या घरा उलयनातले गे उलयतल्यात का पोलीस 24 वरां घरा रावतले येवन ना न्ही. सकाळी त्या टायमार चलल्यो खबरो कितल्यो. एक मनीस सांबाळलो तो मेला म्हणून ताचे विशयांत सांगला. हे आमी उलयता, पूण तो वेळ आसलो थोड्यांक देवाचें उतर मेळोन त्या वेळारच सबार जाणांनी देवाच्या उतरांत येवन तांचें जिवीत बदल्लां, पूण थोड्यांनी जिवीत होगडायलां. त्या खातीर देव म्हणटा देवाक आमी लिमिटेड करता. त्या वेळ आमी खाली इतलोच वेळ दिता तितलोच वेळ दिता तशें ना. आमी संवसाराच्या रितींत आमी कितलेय आमी ग्रेस्त संवसाराच्यो संगती आमी एकदम आमी वळखता आनी त्यो आमी प्रसारता, पूण आमकां जेजून कितें केलां तें हांव म्हज्या मतीन ना. त्या खातीर कितलो लोक आतां तुमी पळया थोडो लोक आमी जल्मतावन क्रिस्तांव वय गे, पूण आमकां ल्हान आसतना तावन आमकां अशी शिकोवन मेळोना. आतां चिंतया आमकां मेळिल्ली जाल्यार आमी कशें आसता, आमचीं कुटुंबां कशीं आसती आसलीं. त्या खातीर आमकां आतां मेळ्ळां आमी घट्ट धरया आनी हाचे तावन आमी संवसाराच्या संगतीतावन आमी केदाळा पयस सरता तेदाळा आमी एक देवा संगी चलचे मनीस जावंक पावता. रोमन्स 12:2 घालया सिस्टर. प्रेज गॉड. सिस्टर माईक getting off.
ऐक संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात, बदलाक तुमची मना नवी जावं, तुमचे जिन्याचे रुपांतर जावं, तवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचे बरें देवाक मानताच आसले आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. प्रेज गॉड. म्हाका एक स्क्रिप्चर बरें लागचें. केदाळाय म्हाका एक स्क्रिप्चर हांव केदाळाय ताचे वयर हांव चिंतचें. आतां हांगा पळया कितलें बरें सांगलां म्हळ्यार ह्या संवसाराची साल कित्याक आमी आदार नाय. टेस्ट करी हांगी. ह्या संवसाराची साल आदारी नाकात आनी बदलाक आमची मनां नवी जावं. मागीर तुमचे जिनियेचेंच रुपांतर जावं. ते दाळा तवळ तुमी देवाची खुशी कितें. आमी कोणाची खुशी करता. आमी आमचीच खुशी सोदून काडच्यार आसा. म्हाका बरें जायचें, म्हजें कुटुंब बरें जायचें, हांव एक समृद्ध सो मनीस जायचें, हें म्हजें चिंता. त्या खातीर हांगा पयलें वर्ड घाला हांगा ह्या संवसाराची साल आदार. मॅक्झिमम लोकांनी खालें करनासात. आमीच कितें करनासल्ल्या पयलें देवाच्या उतरांक येवच्या पयलें संवसाराची साल. संवसारांत आमी कितें जाता तें आमी मिडियाय नाकाले आमीच पयस करतल्या पळय गी. त्या खातीर हांगा म्हणटा संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावं, तुमच्या जिनियेचेंच रुपांतर जावं, तवळ तुमी पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. पळय हातूं कंप्लीट आमकां जिवनाक कितें जाय तें आसा. त्या एकाच वर्सांत आमी देवाची खुशी सोदून काडूंक पावचे मनीस जायचे जाल्यार आमी पयलें तें करूंक आसा. संवसाराची साल आदारी नाकात, बदलाक मनां. आतां पळया हांगा हांव केदाळा संवसाराच्या संगतींत हांव चड वचना. हांव देवाच्या सांगातपणांत हांव केदाळा जियेतां. तेदाळा म्हजें मन ऑटोमॅटीक नवें जाता आनी हांव केदाळा चड आनी चड त्या उतरांत आनी देवाच्या सांगातपणांत चड आनी चड हांव वेतां. तेदाळा म्हज्या जिनियेचेंच रुपांतर जाता. हांगा पळया पुरो स्टेप बाय स्टेप आसा. हांव केदाळा हें फॉलो करतां. तेदाळा हांव हर एक देवाचो मोग कितें म्हूण अनुभव करूंक जाता. तेदाळा म्हाका तवळ तुमी देवाची खुशी, तरी ताच्या पयलीं देवाची खुशी सोदून काडूंक जाता गी. पयलें आमी कालें करता गोत्ता गी. वयलें करिना आमी देवाची खुशी पयलें सोदून काडूंक बैसरल्या. आतां एका मनशाक गाय जाला. गाय जावन तो ताचे तावन पू येता. ओके, सेप्टीक जाला म्हण चिंत्या. आतां ताचे वयर खाली मुलाम लायल्यार समज जाता की पिळीचे न्ही. पिळटना कालें जाता, दुखता न्ही. हेंच आमी करूंक आसा.
केदाळा हांव म्हजो पू भितरलो हांव काडिना तेदाळा मुसर म्हजे थंय कितेंच बदलावण जायना. त्या खातीर हांव देवाचे उतार कितले बोटी म्हणटा आनी देवाचे हर एक हांव उतार आयकता आनी त्या प्रमाणे हालेलुया म्हणून पुरो बोब मारता पुरा करता. हांव भायर येतना दुसरोच मनीस प्रत्येक. त्या खातीर हांगा आमी देवाचें उतार आयकोंक आयल्या आनी देवाच्या सांगातपणांत वेळ करसून सो म्हळ्यार म्हज्या भितर कितलो पू आसा तो हांवें काडूंक आसा पिळण. हांव दुखता म्हणून पू पिळना जाल्यार गायी कोण जायना. हें बरें गोत्त आसा. पूण हांव भितरलें म्हजे भितर कितें तें आमी फ्लॅश म्हणटा. वय गी फ्लॅश म्हळ्यार कालें रक्ता मांसाची. प्रेज गॉड. रक्ता मांसाची म्हळ्यार कालें. रक्ता मांसाची म्हळ्यार कालें. स्वार्थ अभिलाशा आनी दुसऱ्यां थंय मसोर हांवें बरें जायचें म्हजें कुटुंब बरें जायचें अलें पुरा चिंता. वय गी हांव म्हज्या भितर हेंच स्वार्थ बरोवन हांव मागणें करता जाल्यार हांव देवा थंय संबंद जोडूंक येता जाल्यार हांव कालें जाता. त्या खातीर हांगा स्टेप बाय स्टेप सांगलां. तवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतेल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. तरी आमी संपूर्ण म्हणून समजून घेवचे जाल्यार तरी आमकां त्यो वयल्यो संगती आमी करूंक आसात. आमी केदाळा म्हणसर आमच्यो त्यो वयल्यो संगती जायनात. आमी ह्यो सकयल्यो संगती आमी आपणावंक जायना. त्या खातीर म्हजे थंय हांवें म्हज्या बळान हांव म्हजें खोटेपण भायर काडूंक येता जाल्यार बिलकूल तें वचना. केदाळा हांव चड आनी चड देवाच्या संबंदांत हांव रावतां आनी ते रिलेशनशीप हांव केदाळा अनुभव करतां तेदाळा म्हजे तावन त्यो कोट्यो संगती वेतात. त्या खातीर तेदाळा आमचे जिणयेचें बदलावण येता आनी जिणयेचें रुपांतर जावंक शकता. केदाळा म्हजे थंय जिणयेचें रुपांतर जाता तेदाळा देवाची कुशी म्हाका पवित्रत्म्याद्वारी म्हाका कळीत जाता. आतां तुमी तुमच्या घरा सगळ्यांक टांक आसा गी त्या टांकींत आतां मेळ्ळें उदक आसा. ओके आडयेंत आसता वय गी उदक आसता. आतां तें उदक उणें जाता तेन्ना तशेंच मेळ्ळें आसता. पूण त्या टांकींत तुमी बरें उदक सोडटना कालें जाता कदळटा. ओके मागीर मेळ्ळें उदक भायर वेता. तशेंच हांव केदाळा देवाचें उतार कान घेतां म्हजें थंय प्युरिफिकेशन जाता. म्हजें थंय फिल्टर जाता आनी हांव एक देवाच्या सांगातपणांत जिवनचो मनीस जाता. तेदाळा हांव पवित्रत्म्याद्वारी देवाची कुशी कितें म्हणून हांव सोदून काडूंक पावतां आनी म्हाका पवित्रत्म तें कन्विक्ट करता. त्या खातीर आमचे थंय पवित्रत्म काम करीचें जाल्यार हांवें म्हजें पयलें हांवें वयलीं कामां करूंक आसात. सो त्या खातीर आमकां जेजून एक मजतदार पाठयल्लो. जेजूक गोत्त आसलें जेजून ताणें ताचें मिशन कर्ण बापान कितें सांगलां तें कर्ण गेला जाल्यार
मनीस प्रत्येक खोट्यापणाक वेता म्हणून गोत्त आसलें, त्या खातीर जिजून पवित्रत्मो आमकां बसयलो. आनी हांव केदाळा हांव वयलीं कामां करतां, त्या दाळा म्हजे थंय पवित्रत्म काम करूंक सुरू करता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीजस, थँक यू जीजस. Colossians 2:8 काढया सिस्टर. ना ते प्रत्येक येयलें. ओके. Ephesians 4:29 काढया ना. आतां आमकां संवसारांत जियेतना व्हडली आडकळी खंयचे सांगा पळय. व्हडली आडकळ्यो. आमी कितलेंय बरें आयकता, पूण आमच्या तोंडांत तावन येवची उतरां आमकां हर एक देवाचें बेसांव आड करचीं जावन आसात. त्या खातीर हांगा आमी वाचया पळया. Ephesians 4:29. माईक. पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान बाई सराना जावन उपकाराक पडटा ते आनी सार्थक जाता ते उलोवचें मात्र उलया. अशें आयकल्यांक ते बऱ्याक पडटले. प्रेज गॉड. पाड उतरां तुमी उलया. पैगी पाड उतरां कित्याक म्हळ्यार आमचे हर एक पळया तुमी, हर एक मनशान आतां आदाम आनी येव आसली. देवान दिल्लें इन्स्ट्रक्शन, ह्या रुखाचें फळ खावं नजो, तुमी खावं नजो म्हणून सांगलें. पूण सैतानान येवन खालें केलें. खालें म्हणलें ताणें. खरेंच तुमकां ह्या रुखाचें फळ खावं नजो म्हणून सांगलां गी. पळय गे, खरेंच. कित्याक म्हळ्यार मॅक्झिमम पळया सैतान केदाळा एक्टीव जावचें गोत्ता गी. केदाळा सैतान एक्टीव जावचें तुमकां अनुभव जावना गी काही हे. हा, सैतान केदाळा एक्टीव जावचें. हा, कश्ट येतना सैतान कांय एक्टीव जायना, तो संतोशान आसता. प्रेज गॉड. सिस्टर केदाळा. पडटना सैतान आमकां नाडोळून आसता. देवातय आमी संबंध पाटी जोडटाना सैतान आमकां राखून आसता. कित्याक थंय सैतानान येवन येवेक विचारलें, खरेंच तुमकां ह्या रुखाचें फळ खावं नजो म्हणून सांगलां गी. पळया ताच्या क्वेश्चनांत आन्सर ही आसा. आनी त्या खातीर केदाळाय मनशान ट्रॅपान पडचें. जेजू ताचें मिशन स्टार्ट करतना संवसारांत तो 40 दीस उपास करून जाल्ले कुडले ताका सैतान म्हणलो, देवाचो पूत वय जाल्यार हेंच ताणें थंय केल्लें. खरेंच त्या खातीर सैतान केदाळा आमी देवाच्या उतरांत येता आनी देवाचें सांगातपण आमी अनुभव करूंक सुरू करता, त्या दाळात ताचें काम चड जाता. नाजाल्यार तुमी बिंदास रावा म्हणटा तो, कांय जायना, ताका कांय बारीक कुशी तो. ताणें काम करचेंत आमी केदाळा संवसाराचे तावन संवसाराच्यो रिती आमी सोडून
केदाळा देवाचे संगातपण आमी अनुभव करूंक आमी निर्धार करता ते दाळात सुरू करता. त्या खातीर चिंचे नाका हांव रेतीरेक आयलो, हांव रेतीरेक आयली, म्हजें मन बारी फ्रेश जालें, हांव देवाचो मनीस जालो, आतां हांव देवाच्या सांगातपण अनुभव करता, हांव एक मागण्याचो मनीस जाता, हांव एक बरी जिणी जियेता. निर्धार करयेत, निर्धार करूंकूच आसा. पूण हांव त्या निर्धारा प्रमाणे चलतांगी, ते इम्पॉर्टंट. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना, ताचे प्रमाणे तुमी करीचे. त्या खातीर आमी वी आर डुअर्स ऑफ वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा ताका. आमी त्या उतरा प्रमाणे कार्य करचे मनीस जायचे. हांव करतना हांव केदाळा देवाच्या सांगातपणान फाटी येता ते सैतानाक सोंसना. त्या खातीर जेजू थंय 40 उपास करून येताना ताका थंय आडकळी हाडनायलो. आनी केदाळा ताणें कित्याक सैतान ताचे तावन पयस केलो? पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. तरी हांवें सांगिल्ल्या मागण्यान सैतान धांवतागी. हांवें कितेंय म्हजें मागणें म्हणून केल्ले कुडले ते सैतान धांवतागी. आमकां जिजून तें आमकां पयिल्लें मिशनांत पयिल्लें आमकां टिचींग दिल्लें तें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार 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 मनशांच्या तोंडान तावन येवच्या. आमी खंयचें धरता? आमी कोणाचें धरता? आतां पळया, टेस्ट करया. आमी 24 वरां आसात. 24 वरांत आमी कितले देवाचें उतर आमी नियाळटा आनी आमी संवसाराचे संगती आमी कितले घंटे नियाळटा. सोडया आमी एक 8 वरां आमी न्हिदता म्हणजे त्या कितले वरां? 6 वरां 8 वरां. ओके. ताचे उपरांत आसची 18 वरां वैगी 24 तावन 16 18. ओके. त्या 16 वरांत हांव कितलें हांव खंयच्या संगतींत हांव आसता. थंय कित्याक म्हळ्यार थंय देव जेजूक बापाची कुशी करूंक आसली. त्या खातीर ताणें देवाचें सांगातपण ताणें सोडून वतलें. पूण हांव चिंतता, हांव संवसाराक आयल्या उपरांत म्हज्या कुशा प्रमाणे हांव जियेतां आनी हांव संवसारा प्रमाणे जियेतां. हांव आसलो म्हजो वेळ लिमिटेड कितें आसा तो वेळ मात्र हांव देवाक दितां. आनी आमी चिंतता सैतान 16 वरां बरें न्हिदता, आमी मागणें करतना पयस येता. कशें आमी कशें चिंतता? मागणें म्हणटाना आमी कालें म्हणटा आमी देवाक लागीं येता म्हूण चिंतता. पूण आमी मागणें करिना म्हळ्यार संबंद ना देवाचो. बाकीच्या वेळार आमी संवसाराच्या संगतींत आसा, त्या वेळार आमचे थंय खंयचे चिंतपां आमचे थंय आसात. त्या खातीर हांव संवसाराच्या चिंतपांक हांवें तावन भायर येचें जाल्यार म्हाका आसचें देवाचें उतर मात्र. त्या खातीर हांगा म्हणटा पाड उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. आमी बरींत उलयतां गी.
हांगा आनी एक आमी चिंतीचे पाड उतर म्हळ्यार देवाच्या इंग्लिशान ताका एलायन विथ द वर्ड ऑफ गॉड म्हणटात. देवाच्या उतराक सरी जाल्लें उलोवणें हांव केदाळा उलयतां, म्हाका त्या दाळा हांव देवाच्या सांगातपणांत आसतां. केदाळा हांव संवसारी प्रमाणे उलयतां, ते दाळा हांव हांगा त्या खातीर म्हणटा पाड उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरण जावं उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलया, अशें आयकल्ल्यांक तें बऱ्याक पडटलें. आमी फोनार घंट्या फाटल्यान उलयल्यार आमचें थंय पुरा बरेंत उलोवणें भायर येता की खंयचें उलोवणें येता? आमी दिसाक आमी कितल्यो दुसऱ्यांच्यो संगती आमी उलयता. त्या खातीर सांत पावल म्हणटा तुमची जाप वय या ना म्हणल्यार जायचे. केदाळा हांव हांगा येवेन तेंत केलें. देव ताका सैतानान विचारलें करन्सी ह्या रुखाचें फळ तुमकां खावं नजो म्हणून सांगलां गी. ते ताळा कालें जाप दिली तिणें खावं की नजो. आमी फोनार उलयतना एंत जावचें. त्या खातीर आमी कोणाय कडेन उलयतना आमचें उलोवणें आमी एक वर्ड आमचो गेल्यार एक्स्ट्रा तो रॉंग वर्ड वेता. तुमी पळया, तुमीच टेस्ट करा तुमकां. सांग सिस्टर, प्रेज गॉड. जाल्यार रगले ना म्हणून ना 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 उलोवंक आसा आमकां. उलोवंक आमकां अधिकार दिला वय गी. आमकां अधिकार दिला उलोवंक. पूण आमी केदाळा आमी चड उलयता. आमी केदाळा आमी चड संगतेंत आमी मेतर जाता. पळया म्हाका आज एक सकाळीं एक बायल मनीस मेळ्ळी. तिणें सांगलें अशें अशें तिका एक काजाराचें इन्विटेशन आयलां. ओके, काजाराचें तिका येवना पूण तिच्या पुताक आयलां. सो तिणें कालें केलें पुता कडेन सांगलें तें इन्विटेशन म्हाका दी, म्हाका धाड, हांव पळयतां वाचतां. तिणें वाचलें. तिणें वाचून तिणें कोणें इन्विटेशन दिलां तांकां फोन करून विचारलें आनी तूं अशें अशें बरयलां न्ही म्हूण. आतां ह्या मनशाक इन्विटेशन येवना वयगी. आतां इन्विटेशन कोणाक आयिल्लें? पुताक आयिल्लें. आतां पुताक आयिल्लें हिणें पुता कडेन उलोवन इन्विटेशन पळोवन इन्विटेशनान कितें समस्या हिका तें कितें सामा बगोवना हिणें फोन करून सांगलें तांकां. कोणाक? इन्विटेशन दिल्ल्यांक. आतां कालें जालें. इन्विटेशन पुताक दिल्लें. समा चिंता. इन्विटेशन पुताक दिल्लें तिका दिवना. तिणें इन्विटेशन काडून अशें अशें म्हळें वयगी. तातूंत कितें आसलें तिका समा जावना. तिणें म्हळें आतां त्या पुताचें आनी इन्विटेशन कोणें दिलां तांचें रिलेशन बरें उरता गे. पळय आमी कालें कामां करता म्हणून आमी चिंता आमी करेक्शन करूंक येता म्हणून आमी खंय तें पाड करता म्हणून आमकां कळना. त्या खातीर आमी व्हेरी केअरफूल जायचे सैतान आमचें थंय कशें काम करता म्हणून.
त्या खातीर थंय देवान सांगलें ह्या रुखाचें फळ खायनाका म्हणून सैतानान कालें म्हळ्यार करन्सी ह्या रुखाचें फळ खावं नजो म्हणून सांगलांगी ते ताळा कालें म्हळें इने जाप खावं की नजो आपण सांगलें गे देवान आपणो नजो आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आतां एक मनशा कडेन एक मनीस ताचे कडेन सोऱ्याची बाटली आसा सोरो भरला ओके तो सोरो एक मनीस बाटली कान घेवन आनी एका जाग्यार दवरता आतां ती तो पियेल्ले बरी जाता की ते मनीस बाटली हांगात हांव थंय येयल्यार तो सोरो पियेल्ले बरी जाता की हांगा तशें जावचें त्या खातीर हांव केदाळा म्हणसर देवाची इन्स्ट्रक्शनां फॉलो करता त्या दाळा म्हणसर हांव कांय प्रॉब्लेम ना केदाळ हांव ताचे वरवीं वर्ते हांव उलोवंक येता आनी ते केदाळ हांव ताचे वरवीं वर्ते हांव म्हजें कम्युनिकेशन करता त्या दाळा हांव ट्रॅपान पडटा त्या खातीर पावलान सांगलें तुमची जाप वय या ना म्हणल्या अर्थार आसा जें त्या खातीर आमकां हांगा म्हणटा पाड उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं उपकाराक पडटा तें उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलया आमचे उलोवणें उपकाराक पडटा की हेरांक आनी एक कडेन देवाच्या उतरान म्हणटा तुमचें उलोवणें कुरपा वांचेत आसलें जायचें आमचे हेरांक उपकाराक पडटा की वैगी हेरांची घरां काडचेत आसलें उलोवणें आसता त्या खातीर हांगा देवाची हर एक इन्स्ट्रक्शनां हांव केदाळा तें हांव चिंतून कान घेतां त्या दाळा मात्र त्या खातीर म्हणटा देवाचें उतर हांव म्हज्या काळजांत जिरोवन कान घेचें म्हणून हांव केदाळा म्हणसर तें जिरयना हांव खाली कान घेवन म्हजे इतल्याक हांव चलतां आनी तें म्हजे थंय रावान तोंडांतल्यान भायर सरना जावं उपकार पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलया अशें आयकल्ल्यांक तें बऱ्याक पडटलें आमचें उलोवणें हर एकल्याक बऱ्याक पडचें तसलें आसा गी एक्चुअली रिट्रीट म्हळ्यार कालें रिट्रीट म्हळ्यार कालें हां मना बदलावन मागीर पूण आमचे थंय बदलावन आयल्या गी आमचे थंय बदलावन आयल्या गी आमी आयकता पूण आमचे थंय बदलावन आयल्या गी हांव केदाळा तें कान घेतां आनी कार्यागात घालतां त्या दाळा मात्र म्हजे थंय बदलावन येता हांवें हेणें आयकलें तेणें सोडलें आनी संवसारांत परतेक कनेक्ट जालो जाल्यार म्हजे थंय कितेंच उरोवंक सादना तुमी पळय आमी केदाळ आमकां थोडे फावटी तशेंच खंय मिनिस्ट्री गेल्ले दळा नाजाल्यार आमी खंय आमी चलतना आमकां मनीस म्हणटात संवसाराचे मस्त समस्या उलयतात आम तशें अशें आनी स्पेशली थोडे फावटी आमी कावन्सिलिंगा टायमार आमी ते कितें पुरो सांगतात आमी कान घेना
कित्याक म्हळ्यार हांव केदाळा तें कान घेता, तें म्हजे थंय कार्य करता. त्या खातीर आमी ते उलोवन आसतात, आमी बघत रावचे. केदाळा हांव म्हजे, कित्याक आमकां संवसारांत आमी जियेतना संवसाराचें उलोवणें आमकां चड आनी चड इन्फ्लुएन्स करूंक शकता. आनी ताचे वरवीं हांव केदाळा हांवें निर्धार करन म्हजें जिवीत बरें जायचें म्हणून हांव करन वेतां, थंय पाड जावंक शकता. तशेंच जेजू केदाळा तो एक सोडवणदार जावन येवन ताचें मिशन ताणें स्टार्ट करतना सैतानान केदाळांत ताका ब्लॉक करूंक ताणें येवजन घाल्लें. तो आमचें हर एक आमचें उलोवणें तें आमकां रिजल्ट हाडटा. कित्याक हांव खंयचेंय उलोवणें उलयतां, तुमी रोरिंगा विशयांत आयकलां वैगी, रोरिंगान कालें करता सावंड वैगी, हर एक आवाजांत एक स्पिरीट आसा वैगी, तो स्पिरीट काम करता. तशेंच हांव खंयचें उतर उलयतां तातूंत हर एक उलोवण्यांत स्पिरीट आसा आनी तो स्पिरीट काम करता. त्या खातीर म्हणटा आमच्या तोंडांत तावन पाड उतर भायर सराना जावं. आमी रागाच्या टायमार आनी कालें उलयता, आमकां एक सोसूंक जायनातल्या वेळार आमी कालें उलयता, पिडे वेळार आमी कालें उलयता. वडोल सांगले प्रमाणे देवान कश्ट दिल्यात न्ही. देव कश्ट दिवचे जाल्यार ताच्या एकल्या पुताक संवसाराक धाडन ताणें आमकां ताची बली भेटयचे म्हणून नातलें. त्या खातीर आमचें केदाळा हांव रोमन्स 12:2 सांगले बरी, म्हजें जिणयेचें हांव रुपांतर करतां आनी हांव केदाळा बदलावणाक आयतो जाता आनी केदाळा म्हजे थंय हें पाड उतर म्हज्या तोंडांत तावन भायर येना. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Romans 10:12 काढया सिस्टर. 10. Praise God. वाचतात सिस्टर. नो म्हज्या काशा लोकांक बचाव जाल्यार पुरो पूण सगळ्या म्हज्या काळजान कितलो हांव वाचरेकता, तांचे पासून कितले हांव देवा लागीं मागता. प्रेज गॉड. हें आतां कोणें बरयलें, कोणें उलयल्लें? हें साम पावलान रोमन्सांक बरयल्ल्या पत्रांत. कित्याक साम पावल एक नियमशास्त्रकाल देवाचो मोग करनाल्लो मनीस आनी साम पावलाक तो जेजूची कोण सुवार्ता आयकतालो आनी जेजूच्या शिकवणेक कोण इन्फ्लुएन्स जावन ताचें जिवीत बदलतालो ताका तो शिक्षा लायतालो आनी तो जिवेशी मारतालो, तो बंदींत घालतालो. पूण ताचे बरीच केदाळा साम पावलाक ताका जेजू एनकावंटर जावन ताचें जिवीत बदललें. पूण आतां तो म्हणटा म्हजे भाव म्हळ्यार कोण? म्हजे सांगाती पयलेंचे, म्हजे आदले मनीस ते थंयच आसात, तांणी बदलावण करूं ना. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा भावानो, म्हज्या काशा लोकान
बाचाव जाल्यार पुरो म्हूण सगळ्या म्हज्या काळजान कितलो हांव अत्रेकतां. ते जावंक पुरो देवाक सोदतात, पूण जेजूच्या सोडवणदारा मारिफात तांणी देवाक सोदूना. त्या खातीर हांगा म्हणटा तांचे पसत कितले हांव देवा लागीं मागतां. त्या खातीर ताका गोत्त आसा जेजू मात्र सोडवणदार, आनी कोण जेजूकूच सत मानता सोमी सोडवणदार म्हणून तो मात्र बचाव जाता म्हूण देवाचें उतार सांगता. हांगा दुसरें वास सिस्टर ते देवाचे माईक. Brother, can you change that battery or mic? देवाच्या भक्तेंत तांकां आसा ती उमेद विशेष मनशाक हांव साक्ष दिता. पळय हांगा क्लियर सांगता तो, देवाच्या भक्तेंत तांकां आसा ती उमेद विशेष मनशाक हांव साक्ष दिता म्हणटा. कित्याक तो तांच्या सांगाता जियेला. ते देवाचे भारी मोग करचे मनीस, पूण खंयच्या रितीन नियमशास्त्रकाल ते देवाक सोदून आसले आनी देवाची खुशी करूंक ते वेतले. तो त्या खातीर हांगा म्हणटा, पूण ती उमेद खऱ्या समजणेचेर बांदलेली न्हय. कित्याक म्हणटा, तरी खरी समजणी खंय सोडली. कोण जेजू क्रिस्ताक सत मानिना ताणे खऱ्या समजणेचेर बांदलेली न्हय. जेजू क्रिस्ता मारिफात मात्र आमकां तारान बचावी लाभता. ताका गोत्त आसा सांत पावलाक, तांणी करचें सक्कळी देवाच्या विरोध आसा. कित्याक देवान ताच्या पुता मारिफात केल्लें ते येवजन पुता मारिफात संपूर्ण केलां. नियमशास्त्र ते पवित्र आनी ते बरें आसलें, पूण ते मनशां कडेन तें संपूर्ण करूंक जावना. ताच्या पुता मारिफात तें संपूर्ण केलें. ताचे वरवीं कोण त्या जेजू क्रिस्ताक सत मानता आनी ताचे वयर फोकस करता, ताका मात्र थंय ते सोडवण लाभता म्हणटा सांत पावल. ती मात्र खरी समजणी म्हणून म्हणटा हांगा. त्या खातीर वडोल आमी स्क्रिप्चर काडलें, पोकळ तत्वशास्त्रां वयर तुमकां बुलयन अशें सत्राय करा. त्या खातीर आमकां खरी समजणी आमकां जेजू क्रिस्त तावन मात्र मेळची. प्रेज गॉड. थर्ड वर्सा, कित्याक देव मनशांक नितिवंत करता ते वाटे विशान ते नेणारी. या शिवाय आपलीच दुसरी एक वाट स्थापीत करूंक ते सोदतात. देखून मनशांक नितिवंत करता ते देवाच्या वाटेक ते खाल जाले नात. आमी वडोली वसला न्हय. कित्याक देव मनशांक नितिवंत करता. आतां देवान मनशाक नितिवंत करीचे जाल्यार खंयची गरज आसा? पयलें आमी कालें वाचलें. खरे समजणेचेर इल्लें सकयल कर.
पूण ते उमेद खऱ्या समजणेचेर बांदलेली नाही. तरी आमकां खरी समजणी खंयतावन येता, खंयतावन येता? कोण जेजू क्रिस्ताक सत मानता, सोमी आनी सोडवणदार म्हणून, त्या दाळा मात्र हांव एक नवी रचना जाता आनी म्हजे थंय पवित्रत्म वावरूंक सुरू करता आनी त्या दाळा हांव नितीवंत जावन चलता. आमी पयलें काडलें स्क्रिप्चर हें प्रत्येक आमी हांगाच जायल्या. त्या खातीर आमी कितेंय आमी नियमशास्त्र पाळिल्लें आनी मनशाच्या पोकळ दवलतेन आमी करता तें समजून तांतू आमी केदाळाय देवाचो मनीस, देवाचो जियोचो मनीस आनी नितीवंतपण जोडिल्लो मनीस म्हणून केदाळाय सांगूंक जायना. जावंक पुरो हांव संवसारी रितीर हांव एक कालें हांव मानवाल्लो म्हणून बारी, आतां थोडे म्हणनात गे तो एक बारी देव भिरांतीचो मनीस, तो एक बारी बरो मनीस, ताका बारी भक्त आसा. आमी कितल्यो सर्टिफिकेट दिचे दिता ना आमी. जेजू क्रिस्त ताणें ताचे कुर्सार म्हजे खातीर ताणें हर एक कार्य केलें देवा थंय एकवटोवंक. पूण ताणें कोणायकी सांगोना वो बरो वो पाड म्हणून, पूण हांव सांगोन आसा तो बरो वो पाड. त्या खातीर हांगा देव वडल देवाचें उतर म्हणटा, तुज्या तोंडांतावन पाड उतर. जेजून कोणाकी फैसल दिवना आनी आमी फैसल दिता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. 4th वर्ष आमी कित्याक क्रिस्तानच नियमशास्त्र पूर्ण केला आनी ताच्या मुखान सत म्हणटल्या हर एकल्यांक भावार्था उद्देशी देवाची नीत लाभयला. प्रेज गॉड. कोणें नियमशास्त्र पूर्ण केलें? हांगा कोणेंय बरयलां की दुसऱ्यांनी पूर्ण केलें म्हूण? त्या खातीर जेजू क्रिस्तानच क्लियर बरयलां, जेजू क्रिस्तानच म्हूण बरयलां. नियमशास्त्र पूर्ण केलें आनी ताचे मुखांतर सतमानतेल्यांक कोण जेजू क्रिस्ताक सतमानता हर एकल्याक भावार्था विशीं देवाची नीत लाभल्या. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. Colossians 2:14 काढ सिस्टर. कायद्यासरी आमचे विरोध असलेल्या अपराधाचे लेखपत्र ताणे पुसून काढले आणि ते कुर्सार केळवून नाश केले. कालें गेलें नियमशास्त्र. आतां नियमशास्त्र कालें करता अपराधी. प्रेज गॉड. हें आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां कळाचें. हांव केदाळा नियमशास्त्रा प्रकार हांव चुकलो आमकां अपराधी करता. पूण जेजून आमकां कुर्सार केल्ल्या कार्या निमती आमकां कोणायकी अपराधी म्हणून थारायना. पूण कोणाक अपराधी म्हूण थारायना. जेजू क्रिस्ताक सतमानल्यांक हर एकल्यांक अपराधी म्हणूंक जायना. त्या खातीर कायद्यासरी आमचे विरोध असलेल्या अपराधाचे
लेखपत्र ताने पुसून काढलें आणि ते कुसार खिळावन नाश केलें. आता काही दिवसरी मुझे विरोध असले वैगी नियमशास्त्रात हांव चुकीदारच. तांतू 0.01 तुवें केल्यार एक ल्हान चुकी केल्यार तूं अपराधी स्थानार. सो त्या खातीर हांगा जेजू क्रिस्तान ताणें आमचे कायद्यासरी आसलें अपराधांचें लेखपात्र ताणें पुसून काडलें आनी तें कुर्सार खिळावन नाश केलें. तरी आमी जेजू क्रिस्ताक सत मानले, आमी पत्की काले म्हणटा देवाचें उतर. ताणें पुसून काडल्या उपरांत हांव परतेक म्हजे इतल्याक हांव अपराधी म्हणून हांव लेखतां जाल्यार हांवें जेजू क्रिस्तान केल्लें कार्य मानून घेवना, सत मानूना. प्रेज गॉड. त्या खातीर हांगा म्हणटा तें कुर्सार खिळावन नाश केलें. पळया खालें खरें आमी आमच्या बळान करूंक जायनातलें ताणें केलें. त्या खातीर हांव एक नितीवंतपण जोडिल्लो मनीस जाता हाचें हांव एक अपराधी स्थानार आशिल्लो मनीस हांव एक निरपराधी जावन भायर येता हाचें त्या खातीर आमकां येदें व्हडलें कार्य तें जिजून ताच्या बापाची कुशी कोणेंच नास जावं नजो म्हणून आमकां आमचे खातीर ताणें संवसाराच्या स्थापने आदींच ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय विंचून ताच्या एकवटांत दवरून ताचे एकवटांत आमकां प्रत्येक अपराधी जावन निरपराधी जावन आमकां भायर हाडले. त्या खातीर अब्राहमाक ताका एका चिरक्या ताच्या पुताची बली भेटोवंक देवान ताका सांगलें. ताणें तें कार्य भावार्थान ताणें मुखार गेलो जाल्यार ताच्या पुताची खंयच्याच मनशाची बली देवाक नाका आसली. ताच्या पुताची बली भेटोवन हर एका मनशा कुळाक भायर अपराधी स्थानांतावन निरपराधी करून ताणें क्रिस्ताच्या एकवटांत हर एकल्याक ताणें जैताचें आनी ससनाचें ससन जिवीत जिवंक आमकां ताची कृपा आमचे थंय धराळ मापान वतल्या. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस. अर्गां जेजू. प्रेज गॉड. थँक्यू लॉर्ड. त्या खातीर आमी कितेंच उणेपण नातल्ले आमी मनीस जावंक जाला. पूण आतां हांव म्हज्या पाड उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरन हांव म्हाकाच आतां पातकी म्हणून हांव उसारतां जाल्यार हांव कोण जावन आसा. तरी हांव जिजून केल्लें तें कार्य हांव सतमान लागी.
Praise God. Praise God. 2 Corinthians 5:21, girl sister. Was sister. Praise God. पातकाचे कत नातल्याक देवान आमचे पासून पातकाचे बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परदायशी केली. प्रेज गॉड. हांगा पळया कित्याक ताणें इवन आची अब्राहमाच्या पुताची बली देवान खाण घेवना. पातकाचें खत नातल्याक देवान आमचे पसत पातकाचें बलिदान केलें. पाताक म्हणलें कितेंच गोत्तू नातलें आनी पातकाचें सैम ताचे थंय नातलें कित्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरी गर्भेस्त जाल्ली आनी खंयचेय सैम ते रूट ताचे थंय नातलें पातकाचें. ते आदाव आनी एवेचें तें पातकाचें सैम थंय नातलें. त्या खातीर आईब नातली बली देवाक जाय आसली. त्या खातीर पातकाचें खत नातल्याक देवान आमचे पसत पातकाचें बलिदान केलो. त्या रक्तांत मात्र पाताक धुवन काडची सकत आसली. ताचे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक तारान आनी सुडका जोडचे जावन आसलें. परण्या सोल्ल्यांत आमी आयकलां आनी वाचलां कोणीय मनीस पाता करता जाल्यार एक जानवराची बली घी, बकऱ्याची बली घी आनी सुकण्याची बली घी भेटयतले वय गे. भेटयतले की ना? भेटयतले. पातकाचे निवारण म्हणून ते भेटयतले. पूण तांतूय तांणी विंचताना कितेंच आईब नातले. पूण त्या मनशेच्या समजणेक आईब नातली म्हणून चिंतताले. कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय एक सैम आसता. पूण हांगा ते आईब नातली म्हळ्यार फिजिकली फिट नातल्यांक ती शेळी वापरूंक नातली. ताका बली भेटोवंक जायनातलें. ती शेळी ती कालेय आसा जाल्यार ती जानवर ते सामा आसा जाल्लें आनी ते सामा ताचे एक्टिविटीज करचे तले आसा जाल्ले तले मात्र ते भेटयताले. तशेंच हांगा देवाक बली जायचे जाल्यार ती पवित्र जाय आसली, आईब नातली जाय आसली, कितेंच उणेपण नातली जाय आसली, पातकाचें सैम नातली जाय आसली, हर एक नितळ आनी निर्मळ जाय आसलें. तें ताच्या पुताक मात्र तें साध्य जाल्लें. सो त्या खातीर ताणें ताच्या पुताकच धाडून आमकां संवसारांत एक अपराधी स्थानांत हाडून आमकां निरापराधी जावन आमकां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत देवा सोवें आमी सोलोवंक आमकां ताणें रेडी केलें. पातकाचें खत आमकां वाचतना तें बारी ल्हान म्हूण दिसता वर्ड. पूण देवाची मांडावळ संवसाराच्या स्थापन्यांत आमकां कशें ताणें संवसाराच्या तुमकां गोत्ता की आमी कशें आयिल्ल्या संवसाराक? आमी आमच्या आवय बापाय तावन आयल्या वय गी. पूण आमकां देवाची मांडावळ नासतना
आमी संवसाराक येवंक सादच नातलें. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा संवसाराच्या स्थापने आदींच पळया, संवसाराच्या स्थापने आदींच हांवें तुमकां विंचलां म्हणटा. देवान आमकां विंचलां जाल्यार संवसाराच्या स्थापने आदींच. त्या खातीर आमी कोणी एक्सिडेंटली येवना आनी आमच्या आवय बापाय तावन आमी फिजिकली आयल्या जाल्यारय ताचे मांडावळी प्रमाणे आमी संवसाराक आयल्या. त्या खातीर कोणेंय चिंतचें नाका आमी संवसाराक अशेंत आयल्या. त्या खातीर देवाचें पयलें तावन योजन आसलें संवसारांत मनशान जियोवन बापाच्या सांगातपणांत जियोवन ताणें प्रत्येक बापा सरशीन फाटी वचचें म्हणून. पूण मनशान केदाळा ते संवसारांत संवसारी रिती आदारन देवा तावन पयस गेलो आनी सगळे मनशाक ओळ आदाव आनी एवे तावन ते पदकाच्या सैमांत पडोवन देवा तावन पयस गेले. तेदळा देवाची पयलें कितें मांडावळ केल्ली ती मांडावळी प्रमाणे जिजूक संवसाराक धाडन ताणें आमकां हर एकल्यांक बचाव केले. त्या खातीर म्हणटा 100 बकऱ्यांत एक बकरोय सुकलो जाल्यार ताका सोदून फाटल्यान येतलो. तशेंच हांव केदाळा जेजू क्रिस्तान इतलें कर न्ही हांव सुकलां जाल्यार तो म्हजे सवें पवित्रत्म्या द्वारी वावुरता. पूण हांवें म्हज्या भितर पवित्रत्म्याचो ताळो आयकूंक आसा. हांवें पवित्रत्म्याक काम करूंक जायचें जाल्यार हांवें जेजून कितें आमकां सांगलां ताणें कशें सांगलां बापान कितें सांगता तें बाप कितें सांगता तें हांव उलयतां आनी हांव करतां. तशेंच हांवें एकल्यान पवित्रत्म्याच्या सांगातपणांत हांवें संवसारांत जियोवन हांवें बापाची खुशी करूंक आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीजस. ओके आमी एक घडी उबे रावया. आमचे दोळे आमी धांपया. मंगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. बापा तुवें आमकां तुज्या पवित्रत्म्या द्वारे सबार संगती तुवें आमकां कळीत केल्यो बापा. बापा आमी चिंतल्या आमी तुजें सवें चलोवंक आमी योग्य नातले मनीस म्हणून. बापा तुज्या शिकोवणे द्वारे तुवें आमकां ती योग्यताय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारी फात तुवें आमकां दिली बापा. वय बापा आमी खंय तावन गे खंय खंयचेय आमकां कितें संवसार आमकां व्हड जावन आसच्या वेळार तुवें आमकां तुजें उतर दिवन आमकां तुवें तुज्या सांगातपणांत तुवें आपयलें. वय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा आमचें कितेंच अपराधी स्थानार आमी आसल्या जाल्यार तें आमचें खंयचेंय तुवें लेख विसारूनाय. कशें तें वेचीक पूत कशें त्या बापायक सांडून हर एक विबाडन तो दुखराच्या गुडांत पावोवन थंय थावन तो पाटी परतलो गे. तशेंच आमी हर एकलीं ह्या संवसाराच्या साल समकणेन आमी खोटेपणांत चल्ल्या जाल्यार तुज्या पुता मारी फात तुवें आमकां तुजें सांगातपण अनुभव करूंक तुवें आमकां फावो केलें. हांव फावो आसा गी ना गी म्हणून तुवें तें विचारूनाय बापा. पूण तुवें खंयचेंच लेख धरिनासतना
तुवें म्हाका तुज्या गोपांत आरावण दवरिल्ल्याक तुका अर्गां दिता. आतां तूं म्हजे सवें आमचे सवें हर एकल्या सवें तूं तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे तूं वावूरना साई बापा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा, तुवें आमकां तुज्या पुता मारिफात दिल्लो तो उजवाड तो आमच्या मतींत आमी निरंतर तो अणभव आमच्या जिवितांत अणभव करना सावन बापा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा, हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन.